म्हादई नेत्रावळी धरून गोयची तिनूय अभयारण्यां 1999त राज्यपालाचे राजवटीत अधिसूचित जाली। अभयारण्य अधिसूचित जावचे आदीसावन थंयच्या लोकांचो तांचे पूर्वापार शेत जमनी खातीर संघर्ष चल्ला आसतना आता तांचे मुखार आनीक एक नवें संकट। एनजीटीच्या आदेशा प्रमाण गोंय सरकारान पश्चिम घाटांतले संवेदनशील वाठारांचो रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक धाडलो। पश्चिम घाटांतले संवेदनशील वाठारांनी 70तले 32, सांग्याचे 31, काणकोणचे आनी धारबांदोडेचे दरेकी 2, केपें फोंडेचो दरेकी एक गांव आसा। 70तले 32 गांव संवेदनशील आसात ते हे: गुळ्ळे, पाली, शिंगणे, शेळप बुद्रुक, झरमे, नानेली, माळोली, कोपाड्डे, ब्रह्माकरमळी, असोडे, शिरसोडे, करंजोळ, गवाणे, सुर्ला, साटरे, गोळावली, चरावणे, हिवरे खुर्द, हिवरे बुद्रुक, केळावडे, कोदाळ, देरोडे, वांयगिणी, नानोडे, झाडांनी, पेंडाळी, डोंगुर्ली, सुरंगुली, दाबे आनी कणकिरे। सांग्याचे 31 गांव संवेदनशील आसात ते हे: सुर्ल, आगलोट, धारबांदोडा, शिगांव, दुधाळ, साळावली, कुर्डी, नायकिणी, नुने, मोले, करंजोळ, काले, कुळे, सोनावली, भोमा, ओशेल, डोंगुल्ली, मावळिंगे, पाटये, उगे, तुडव, विळियन, डोंगर, नेत्रावळी, वेर्ले, भाटी, कुमारी, शिगोणे आनी करमणे। धारबांदोडेच्या 2 गांवांचो आस्पाव केला ते पिळये आनी उजगांव। काणकोण, फोंडे, केपेंचे दरेकी गांव आसात खोतीगांव, गांजे आनी मंगल। 70चेर एक मोठो घालो आसा आनी त्या दृश्टीन भुमिपुत्र आसात ते सगळो हाचो विचार करतले आनी 70सून एक खंय तरी सुरवात जातली आनी आमकां हे आमचो विचार घेतल्या शिवाय ग्राम पातळीचेर सगळ्या ग्रामस्थांक विचारल्या शिवाय हे अशे निर्णय जे आमचेर लादले जातात त्याचो प्रखर विरोध जातलो। आनी सरकारान आमचो विचार घेवन आमकां पर्यावरण जाय, पर्यावरण आमकां जाय, पूण मनीस आनी पर्यावरण ह्या दोगांचो खंय तरी समतोल जावन हेचो विचार जावंक जाय, इतलें आमी सरकारा कडेन मागता। पश्चिम घाटांतले पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत आशिल्ल्या अभयारण्यांतली लोकवस्ती शेतां भाटांची सविस्तर म्हायती नोव्हेंबराचे पयल्या सप्तकांत दिता म्हूण गोंय सरकारान केंद्राक कळयलां। गोंय, कर्नाटक आनी तमिळनाडून पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांचो रिपोर्ट दिला। गुजरात अजून रिपोर्ट दिवपाचो आसा। एनजीटीन एका म्हयन्यांत रिपोर्ट मागला। गुजरातान रिपोर्ट दिले उपरांत 2 म्हयन्यां भितर पश्चिम घाट संवेदनशील वाठार फायनल करून 15 नोव्हेंबर मेरेन एनजीटीन केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालया कडच्यान रिपोर्ट मागला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।